जुआंचे सुवार्तेंत जेजून आपल्या बापाविशीं आनी पवित्रत्म्याविशीं उलोवच्यांत एके रितीची विशेष सळगी आसची दिसून येता। ही एक दैविक सळगीच सै। बापाविशीं आनी पवित्रत्म्याविशीं जेजूक आसची ही सळगी आमकां बारीस फायद्याक पडटा। जुआंचे सुवार्तेंत जेजूची उतरां कांय फावटी आयकल्लीं आमी हेच सळगेंत रिगतांव म्हणयत। जेजून बापाक आनी पवित्रत्म्याक आमकां उगडापें करपांत आनी आपणा आनी तांचे मदलो तो बांद आनी संबंध आनी सळावळ वर्णुचे मुखांत्र बापा, पुता आनी पवित्रत्म्याची खरी वळख आमकां जाल्या। निमाण्या जेवणार आपले ना हाजरे विशीं चिंतून कांय निराशी दिसच्या शिसांक बापा, पवित्रत्म्या आनी आपणास विशांतल्या जेजूच्या उतरांनी आशा, भरवोसो, समाधान आनी शांती दिवंक जेजू सकता। आपूण वेचो बापा सरशीं। बाप पवित्रत्म्याक मजतदार जावन धाडटलो आनी आपण्याचे कडेन आपले शिशी आसूंक जाय म्हूण आपली खुशी म्हूण शिकयल्ल्या जेजून भोव पवित्र त्रिंदादी विशीं सुवार्तेंत आमकां जायतें उगडापें केलें। पवित्र त्रिंदाद एक महान संबंदाचो मिस्तेर म्हणून आमकां कळीत जाता। संपूर्ण सताक पावचें पवित्रत्म्यान म्हणून आनी तें सत आपणातावन ताणें घेवचें म्हणून आनी हाका सगळ्याक कारण जावन शेकी जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच म्हणून जेजून म्हणच्यांत ह्या मिस्तेराचें वर्णन जालां। ह्या मिस्तेराचे सळगेन ताणें आमकां बरलां।